एक डेमोलिशन ऑर्डर काडली हायकोर्टान आनी फक्त सांगलें जेका पळय स्टेटस को ना ते डेमोलिश करचें म्हणून त्या दिसा खंयच्याच स्ट्रक्चराक स्टे नासली। मागीर हेंच्यांनी कितें ते कितें करून हो आमचो MLA जो निलकंठ आहा सो तेजोच कलीग एक रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना एक पार्टी कलीग सो तेजे हेल्प घेवन ते सपोर्ट घेवन हेणें तांकां बेश्टी टेम्पररी ते स्टेटस को दिलो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी थंयच्यान ती सगळ्याक ते रिजेक्ट जायत गेली केस ती। आनी आयज कशें जालां आयज ते मागीर अपिलाक गेले वेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल थंय भायर पडली थंयच्यान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेले थंय भायर पडली देन दे वेंट टू हायकोर्ट थंय रिजेक्ट जाली। आयज खंयच्याच स्ट्रक्चराक स्टे म्हणटा ती ना ते डेमोलिशच जावपा जाय ते सो ते 36 स्ट्रक्चर थंय उरले तेज्या भायर आनी 100 स्ट्रक्चर जाले। आनी आतां ही लँड जी आहा पळय इट इज परचेज अंडर 18K सेक्शन एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट सो दीस लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड लँड यूज प्लॅन आयज चेंज जाता फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट झोन जालो। आनी हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना जेका हो डॉक्टर जो आहा पळय ऑफिसर म्हणजे हेल्थ ऑफिसर ते हेल्थ एक्टान तांकां NOC इश्यू करता वीच इज अगेन अ कंटेम ऑफ कोर्ट बिकॉज तेका डेमोलिशन ऑर्डर आसतना तुमी ते दिवपाक शकना। BLO आहा तो वर्च्युअल नंबर घालता तेंच्या घरांक इलिगल स्ट्रक्चराक नंबर कसो आसपाक शकता सो तो वर्च्युअल नंबर घालून तो तेंचे वोट बँक तयार करता। सो फायनली वोट बँक पॉलिटिक्स लागून दीस इज लायक अ कॅन्सर टू द विलेज की गांव सोंपतलो हितून इतलें सांगून देव बरें। तुम्ही हेल्थ ऑफिसराचेर अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल करता? हेल्थ ऑफिसर अगेन्स्ट आमी कंप्लेंट फायल करूं ना बट वी वील डू इट इन नियर फ्युचर बिकॉज तेणें हांगा येवन पयलीं कशें आसता तेणी येवन सायट इन्स्पेक्शन करपाचें आसता ती तो करना। तेजो कोण तो ऑफिसर आहा पळय तेका तो कितें ते सेटींग करता आनी तेका तो NOC दिता तांकां सो फायनली डिपार्टमेंट्स आर फोर्स टू गिव देम कनेक्शन। सो हेल्थ ऑफिसर जर स्ट्रीक रावत तो जर हांगा जर तांकां NOC दिना जाल्यार ते फुडें कन्स्ट्रक्शन जावंक शकना न्हू। सो सगळे कितें एवरीबडी हँड इन ग्लावज बेजिकली। पंचायतीक अपील केलें जाल्यार तुमी? पंचायतीक अपील चालूच आसा पंचायतीक आमी थकले पंचायतीक पार्टी सुद्दां केल्ली आमी हायकोर्टाक पंचायतीन सांगलां पळय आनी स्ट्रक्चर येवचें ना म्हणून कळ्ळें। आतां हो जो MLA आहा पळय तेजो तांकां फूल पाठिंबो आहा तो तेन्नाय करतालो आनी आतांय करता नाजाल्यार पळय तेन्ना जो MLA आसलो पळय तेन्ना तुमकां गुगल इमेज आमी दाखयता तेन्ना कितले स्ट्रक्चर आहले आनी आतां हो परत MLA तो कितले जाले ते पळय। तो जर आपल्या गांवान जर अशें पाड घालूंक शकता दुसरो गांव कितें सांबाळटलो आनी आपूण येयला आनी म्हापशा रावला तो गांव सोडून आपणाचो तर ते आमी थियेकार सोडून आनी खंय वचपाक शकना आमकां गांव सांबाळपाकूच जाय। 2010 एक डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली हांगा 35 घरां आसली तेका हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसली की इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून जाल्यार आतां हे इलिगल स्ट्रक्चर आसतना पासून ह्या प्लेसीचेर आतां मोर दॅन 100 घरां जाल्लीं आसा आनी आयच्या दिसा पासून हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। पंचायत हेचेर कांयच लक्ष दिना कित्याक पंचायतीचें फूल हांगा सेटींग चल्लां हांगा फूल पंचायत तांकां सपोर्ट करता। हांगाले जो पयलींचो MLA आतांचो जो MLA आसा निलकंठ हलर्णकर तो जेन्ना MLA आसलो तेन्ना तेणें हांगा हे बस्ती चालू केल्ली तेच्या नंतर हांगा किरण कांदोळकर येयल्लो तेणें हे बस्ती प्रमोट केली तेंचे हांगाले जे लोक आसले इलिगल मायग्रंट आसले तांकां तेणें बिजनस दिलो करून आनी आतां परतो निलकंठ येयला तो तांकां प्रोटेक्ट करता। येदी व्हडली फायल आमच्या कडेन आसा फूल डेमोलिशन ऑर्डर आसा ही आख्खी फायल आसतना पासून खंयचोच MLA खंयचोच पॉलिटिशियन ना जाल्यार पंचायतींतलो खंयचोच पंच मेंबर हेचेर एक्शन घेयना। हांगा जेन्ना आमी वोटींग रोल चॅक केलो हांगा पार्ट नंबर 27चो जेन्ना वोटींग रोल आमी चॅक केलो जाल्यार हांगा 1127 वोट्स आसा आनी हेतून ऑलमोस्ट 300 ह्या हेतून 300 to 300 to 350 मायग्रंटांची वोट बँक हांगा जाल्ली आसा। हांगा एकाच हाऊस नंबराचेर 100 150 नांवां आसात भितर हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एकाच हाऊस नंबराचेर आसा। हे कशें जालां आमकां खबर ना। हांगा जर तुमी पळयत फर्स्टूच पेज हांगा 30 नांवां आसा आनी 30 नांवांक एक सुद्दां हाऊस नंबर ना एका सुद्दां नांवांक फुडल्यान हाऊस नंबर ना म्हटल्यार ह्या लेवलाचेर हांगा स्कॅम जाल्लो आसा आनी आमी BLO कडेन मिटिंगूय घेतला। BLOक ऑलरेडी आमी सांगला की आमी हेचेर कंप्लेंट फायल करतले आनी तेणी तेचो आपलो रिपोर्ट सामको बऱ्या रितीन ट्रुथफूल बऱ्या सेन्सान तेणी हांगा इन्स्पेक्शन करचें व्हेरिफिकेशन करचें आनी जी इलिगल वोट बँक आहा ती कॅन्सल करची। हांव थियेच्या लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की ही लालाकी बस्ती जावपाक जेन्ना थियेकार हांगा आमचो अरुण बाब आसा तेच्या वांगडी आसले ते झगडटाले तेन्ना जर तुमी तांकां सपोर्ट दिल्लो जाल्यार हें जावचें नासलें पूण आतां आजून टायम जावना हे बस्ती आनी वाडोवपाक जायना आनी जे इलिगल आसा ते कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमकां रायट आसा तेंचे डेमोलिशनान घालपाक आनी डेमोलिश करपाक। जेन्ना इलिगल कितें घडटा पळय तेच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक आमी फुडें सरपाक जाय आनी थियेकारांक सगळ्यांक मागता की आमी जर एक उरले जाल्यार असले लालाकी बस्ती आनी जावपाची ना। हे सेम निलकंठ हलर्णकरान
कोलवाळे त्यांनी बस्ती क्रिएट केल्ले आसा आनी त्या बस्तीची मिटींग 2017 इलेक्शनाक किरण कानोळकर जो तेन्ना MLA आसलो त्यांनी कोलवाळच्या साळकर हॉलान त्यांनी त्या बस्तींतल्या लोकांक हाडून मिटींग घेतलेली आसा. म्हटल्यार ह्या दोगांयकूय ही वोट बँक जाय, तेका लागून हे कोणूच हेचेर कांय काम करिना. आमी पंचायतीन कंप्लेंट्स घातले. ही जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घेवन आमी परते कोर्टान वयतले, कलेक्टरा कडेन वयतले आनी जे हांगा इल्लीगल चल्ला ते आमी 100% स्टॉप करतले. पूण हेका लागून आमकां लोकांचो सपोर्ट जाय, लोकांचो तेंको जाय. कित्याक आमचो गांव जर आमी राखिना जाल्यार कोण MLA ना जाल्यार कोण तरी आमदार ना जाल्यार हे पंचायत जे बसला पळय ते मात पासून राखपाचें ना.